क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजू क्रिस्त सामतेवाच्या वांजेलांत आमकां अशें शिकयता, तुमच्यो भोक्तीच्यो करण्यो मनशां मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीनासलें सत्राय घेया, नाजाल्यार तुमच्या सर्गेच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभ आसना. देखून तूं दान धर्म करता आसतना तुज्या मुखल्यान खोंब वाजयनाका. कापाटी सिनोगोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरां तावन शाबासकी जोडच्या खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळून जाला. पूण तूं धर्म करता आसतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें धर्म गुटाण जावं आनी गुटाण केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितालो. तुमी मागतना कापाट्या सारकें जायनाकात, आपणाक मनशांनी पळोवच्या खातीर सिनेगोगांनी आनी रस्त्याच्या कोणशांनी उबे रावन मागूंक तांकां चड खोशी. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळून जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, धारदांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग, आनी तुवें गुठाण केल्लें तें पळयल्लो तुजो सुर्गेचो बाप तुका प्रतिफळ दितालो. तुमी उपास करतनाय कपाट्या बरी तुमची मुखां बावयनाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवच्या खातीर आपले सारकेंच भांगायतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तसो प्रतिफळ येदोळूच मेळून जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुज्या मुखार पळ दू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक कळना जावं. तुवें गुटाण केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितालो. देवाचें उतार्य. म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, कितलीं सोबीत उतरां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची. केदी वरती जानवाय अंत वाट आपोवन आसा. क्रिस्ताच्या जानवायेक आमचे जिणेची साल आमी सर केल्यार तांदूळ कितलो तापवत आसा गाय. आमी क्रिस्ताच्या शिकवण्या प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करूंक जाय. आमच्या कातोलीक धर्मीक आमच्या बावडते जिणेक दोन संगती आठ आपोवन आसात. एक देवाचें भजन, आराधन, साक्रमेंत, पवित्र कुंभार, मीस, अर्गां दिवचें. ये देवाक आमी अर्गां दिता, ताचें भजन करता, ताका उगोड दिता, तें आमी करूंक जाय. पूण सांगत आस आमच्या जिणेची साली ताका सरी जाल्ली जायजय. ह्यो दोनी संगती सांगत आसल्यार मात्र आमच्या भावार्थाची जिणी, क्रिस्तांव कातोलीक जिणी संपूर्ण जाता. देखून आमी कातोलिकांनी पयल्या सुवातेर निजा देवाक आमच्या काळजांत, आमच्या देव तेंपलांनी, आमच्या कुटुंबांत ताका आराधन करचें, होगोडचें, मागणें करचें. आमच्या खासगी जिणेंत साक्रमेंत घेवचो, कुमसार जावचें, मीस आयकोवचें, देवाचें उतर आयकोवचें. हें आमी सगळ्यांनी करूंक जाय. अशें केल्ल्या वरवीं देवाच्या कृपेचें बळ आमचे थंय येता. आमच्या मतीक गिन्यान मेळटा, आमच्या हातांक बळ मेळटा. देवाचें भजन, देवाचें आराधन
आमकां बरी जिणी जिवंक सकाळ दिता. पूण ही बरी जिणी समजूंची कशी? देवाक आमी पळयना. तो सर्ग आनी संवसार असो रचना जाल्यार आमकां तो दिसना, पूण ताचें प्रतिरूप आमकां दिसता. केन्ना ताच्या प्रतिरुपाक म्हणजे आमच्या भावां भयणीक आमी मान दिता, सहाय करता, तेन्ना देवाचेंच भाज्यान केल्ल्या बरी जाता. हें आमी समजून घेवंक जाय भावां भयणीनो. देवाचो मोग आनी पेलाचो मोग सरी समजावन आसा सांगता वेता. दुसरें कितें म्हळ्यार आमच्या सैमांत एका तराची ओडविकाय आसा. सोंप्या उतरांनी सांगचें जाल्यार आपूण वडो, आपणाची बाडाई, आपणाचो गर्व, आपणाचो अहंकार हर एका संगतींनी दाखोवंक आमकां एक तराची ओडणी आसता. हर एका मनशाक आसता. तातूंत आमी आजाप जावचें नाका. भुरग्या तावन मरता म्हणसर आमी वट जायचे म्हूण आमकां आशा आसा वय. पूण आमी आमची धर्मीक कार्य करता आसतना, मागणें करता आसतना, उपास करता आसतना, दान धर्म दिता आसतना, दुसऱ्यांक सहाय करता आसतना तांकां सहाय करी जाय, तांकां उल्हास हाडी जाय, तांकां संतोश हाडी जाय, देवाक हर घाली जाय म्हणलो तो मुख्य मनोभाव आसना. बगार आमच्या सैमांत आमी वोट म्हूण दाखोवचो आशा आसता. अशें आसतना ह्यो सर संगती आमचें मागणें, आमचो उपास, आमचें दान धर्म, आमच्यो बऱ्यो करण्यो आमी वोट म्हूण दाखोवच्या खातीर आमी करतात. हें आमच्या समोर तिगसरी जाल्लें न्हय म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त आयच्या वांजेलान. भाव भयणीनो, आयच्या वांजेलाचो अर्थ सरी समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया. पयल्या सुवातेर परतून सांगचें जाल्यार आमी देवाच्या सारक्याचे आनी सुपायाचे. देवान आमकां आसता ताका अर्गां दिवंक, ताचो मोग करूंक, ताची साकरी करूंक, ताचें भजन करूंक, ताचें उतार आयकोवंक, साक्रामेंत घेवंक, मीस भेटोवंक, हें सगळें आमी करता. सांगात आस आमी आमच्या कुडीची दंडवणी, आमच्या मागणें परस्पर सहाय करी जाय म्हणून तोच स्वामी जेजू क्रिस्त, तोच सर्गेचो बाप आमकां शिकयता. हे दोनी संगतींनी आमी संपूर्ण तरान जिवंक जाय. आनीक ह्यो दुसऱ्यो संगती पयल्या संगतीक म्हणजे देवाच्या भजनाक, देवाच्या आराधनाक सरी जाल्यार जाय. शिवाय आमच्या सैमाक आसच्या वडवी गायचे बायली संकेत जावन आसोणचो. तेन्ना जर तर करच्यो बऱ्यो करण्यो, आमी करचें मागणें, आमी घेवचें साक्रामेंत, आमी भेटोवचो साक्रिफीस, आमी करचो उपास, जर तर आमची वडवी गाय दाखोवंक आमी करता तर जाल्यार देवाच्या भजनाचो संकेत जावचो कसो? तर सैमानंत आमकां एक वडवी गायची ओडणी आसल्या वरवीं आमी बऱ्यो करता आसतना त्यो बऱ्यो करण्यो जावं मागणें, जावं उपास, जावं दान धर्म आमच्या वडवी गायची बायली निशाणी जावन करचें न्हय. बगार सर्वेस्परा देवाक पोगळीक दिवच्या खातीर करचें. हो जावन आसा सारांश आयच्या वांजेलाचो. भाव भयणीनो, आमच्या समाजींत आमी सबार पोटी पळयता घडटा तें दुसऱ्यांच. आनी भोवशा थोड्या समाजींत विशेश तरान घडटा. एकदां दृश्टांत हांव तुमचे मुखार दवरून तर जाल्यार एकलो जर तर आपणाच्या भुरग्याचें कुमगार, ह्या पुताचें करार, ह्या पुताचें लग्न बऱ्या तरान करता जाल्यार सामाजीक तरान दुडू जायतो खर्च करून बायल्या दाबाज्यान करता तर जाल्यार आनी एकलो ताच्या व्हरत्या तरान करूंक प्रयत्न करता. ताचे कडेन पयशे ना तर जाल्यार वडवी गाय दाखयता ताच्या हांव वड म्हणून.
हो क्रिस्तांव मनोभाव न्ही. पूण ताणें अशें बायलान तशें दाखयल्या वरवीं ताच्या की आपूण व्हड म्हूण न्हू, निजा की व्हड गे तो हें पिशेपण न्ही. आनी आमच्या समाजींत अशें कितल्या फावटी घडटा जाल्यार आमच्या मतीक गिन्यान येना. थोडे फावटी इतलेंच न्ही, आमची व्हडवी गाय दाखोवच्या खातीर आमी धर्मीक संगती समेत गळसितांव. म्हणजे जर तर एकलो आपणाच्या दुवेक ह्या पुताक काजार करता, ताका जायत कितले पात्र आपूण सहा भेटोणी करून येतात पळय, तितली ताची व्हडवी गाय. भाव भयणी न्हू, हें तुमी आयकता आसतना आसूंक जाय खंयच्या तराचें पिशेपण गी म्हणून. आमी देवाक होगळीक शिकोवंक, होगळीक दिवंक आशेतांव गी, ह्या आमची व्हडवी गाय बायलांक दाखोवंक आशेतांव. सबार पोटी परतून सांगतात, सबार पोटी आमची धर्मीक कार्ये आमच्या व्हडवी गायचे, आमच्या हांकराचे बायले दिसोवणी जावंक पावतात. हें आमच्या समाजींत सबार पोटी घडटा. देवाचें संपूर्ण आराधन करूंक आमी सकना. आमची व्हडवी गाय आमी दाखयता. आयच्या वांजेलान स्वामी जेजू क्रिस्त थोडी दृश्टांत आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. पयल्या सुवातेर दान धर्म करचें. पयस पुस्तका प्रमाणे दान धर्म करचें बरें कार्य जावन आसा. ती माय मोगाची करणी जावन आसा. दुबळ्यांक दान करचें बरें काम जावन आसा. आनी निजा की निमाणे जडटे दिसा आमचें बरेंपण असल्या संगतीन आठापून आसा म्हणून स्वामी जेजू क्रिस्त दाखयता. आनी देवाक सगळीं मनशां एकाच तरान रस येता आसले, एकाच तरान ग्रेस्त करी येता आसले, एकाच तरान भलायकी दिव येता आसली, एकाच तरान गिन्यान दिव येता आसली. जर तर एकल्याक बरी गिन्यान दिल्ल्या देवाक आनी एकल्याक तशीच बरी गिन्यान दिवंक जायना काय? एकल्याक जायतो दुडू दिल्ल्या देवाक आनी एकल्याक जायतो दुडू दिवंक जायना काय? देवाक जाता. पूण देवाचें मांडवळ दुसरीच. खंयची ती दुसरी? म्हणजे आपणाचें काम आपणाच्या मध्यस्थ मुखार करी जाय म्हणून. कोण तो मध्यस्थ? तूं आनी हांव. आमी देवाचे मध्यस्थ जावन आसा. आमचे थंय जर तर देवाचीं तालंतां, देवाची देणी आसा, जावं पुरो ग्रेस्तकाय, जावं पुरो पयसो, जावं पुरो गिन्यान, जावं पुरो भलायकी, जावं पुरो सबाय, जावं पुरो समजणी. आनी पयस पुस्तक सांगता, हर एका मनशाक एका न्ही जाल्यार आनी एका तराचे देणे देव दिता म्हणून. कोणेंच आपणाक देवान देणे दिवंकूच ना म्हणून सांगूंक जायना. जर तर आमकां असली देणी दिल्यात ती आमच्या खातीरच आमी गळसूंचे न्ही. एकल्यान आपणाच्या भुरग्या खातीरच, आपणाच्या बायले खातीरच, आपणाच्या घरा खातीरच म्हणून गळसूंचे न्ही. अशें गळसूंचें तर जाल्यार आनी क्रिस्तांव जावची गरज ना. सुकणीं तशीं करतात, ताच्या पिलां पोसतात, मन जाती तशेंच करतात. पूण आमी सैमवर्ती जिणी जियेता, देवाचें उतार आयकता, आमच्या मतीं उजवाड येता, गिन्यान येता. आमी देवान दिल्ली देणी पावा त्या तरान गळसून ती कोणा थंय नान घे तांचे थंय आमी दान करचें. पूण हें दान करता आसतना आमची व्हडवी गाय दाखोवंक आमी दान करचें न्हय. बगार देवाची व्हडवी गाय दाखोवच्या खातीर भाव भयणीनो, तुमचे मुखार आनी म्हजे मुखार आतां हे दिवे आसात. दिवो पेटता आसतना म्हजी दिश्ट दिव्यान थंय वचना. दिव्याच्या उजवाडांत हांव म्हाका गरज असल्या वस्तू थंय वेता. म्हणजे देवान आमकां असलीं दानां दिल्यांत जाल्यार आमी असलीं तालंतां, असलीं आशिर्वादां गळसितना दुसऱ्यांची दिश्ट आमचेर वचची न्हय,
ही देणी दातार देव आसा ताचे थंय परतुची. आमची दिश्ट तशी, दुसऱ्यांची दिश्ट तशी सरस्परा देवा थंय परता सारकी करचे. तेन्ना मात्र आमकां दोट्या मापान ह्या 10 वांट्यांनी, ह्या 100 वांट्यांनी देव आनीक चड दान दिता, चड तालंतां दिता, आशिर्वाद दिता. म्हणजे जर तर म्हणजे ते पयशे आसात, ग्रेस्त काय आसा, म्हज्या तांके प्रमाणे हांव दुबळ्यां दितां, पूण हांव दितां म्हूण बायलान पेंपारां वाजिना, सरस्परा मान दिवचे खातीर दिता तर जाल्यार देवान म्हाका दिल्लें देणें ताकाय वांटो जावन येता. हांव देवाचो मध्यस्थ जाता. दुसऱ्या सुवातेर देवा मुखार म्हाका ताचें इनाम मेळटा. आयच्या वांजेलान आमी आयकता कोण पळय गुप्ती तसलें बरीं कामां करता, गुप्ती जिवनचो सर्गेचो बाप ताका इनाम दितलो म्हणून. जेजू क्रिस्ताचीं उतरां हीं खंडी जावन ताणेंच दुसऱ्या कडेन सांगिल्लें आसा, म्हज्या नांवी कोण पळय एक तांबलेर शेळें उदक दिता ताचें इनाम समेत ताका मेळनासतना वेचें ना म्हणून. जर समीत जेजू क्रिस्त तशें सांगता, क्रिस्ताचें तोंड पळोवन क्रिस्ता खातीर, देवा खातीर आमी दान दाम करता तर जाल्यार ताचो प्रतिफळ, ताचें इनाम आमकां खंडी जावन मेळटलें. इतलें मात्र न्ही, आमी एक आपोस्तलाद करता, मिसांव काम करता, म्हणजे दुसऱ्यांच्या जिणेंत ती संतोश हाडटा. एक दुबळो मनीस, कांयच नातलो मनीस, ताका कांय मेळटा आसतना ताच्या काळजा उल्हास येता, संतोश येता. त्या उल्हासाची जर कोण तूं बरें दान करचो, तूं निमाणी जर मूळ जर जे देव, पूण देव तुज्या मध्यस्थे मारिपात ताच्या जिणेंत उल्हास आसता. पूण ताका तूं दंडम करता, ताणें तुजे थंय परता जाय, तुज्या पांयांक पडा जाय, तुज्या घरचें काम करी जाय म्हूण तुवें करचें न्हय. सरस्परा देवाक थंय ताणें परता जाय, देवाक ताणें ओगोडसी जाय म्हूण करी जाय. तेन्ना देवाक आनीकी चड होगळीक भाव जाता. पूण ह्या सगळ्या कारण कितें जावंक पुरो चिल्लार थोडे पयशे, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, आनी तुजें उदारपण देवा खातीर तें करचें. तर आमकां आमच्या समर्थींत, आमच्या कथोलीक जिणेंत दान धर्म करी जायस. हेंच स्वामी जेजू क्रिस्त निमाणे जडतेच्या दिसा आमच्या लागीं विसरतलो. म्हाका ताण लागल्ली, म्हाका भूक लागल्ली, हांव विणगो आसुल्लो, हांव पिडेस्त आसुल्लो, हांव बंदीत आसुल्लो, तेन्ना तुमी म्हाका सहाय केली म्हणून. देवाक हे असलीं कामां चड मानवतात, चड मानवतात. आमची तसलीं कामां आमच्या हंकाराची निशाणी जावन न्ही, देवाच्या ओडविका खातीर केल्लीं कामां आमी सांगयत सर्गराजांत आमी दवरली डेपॉझीट म्हणयत. तर आनी आमी दान दम करता आसतना दुसऱ्यांक सांगचें न्हय, आमचें नांव सगळ्यांनी आयकाचें म्हूण काडचें न्हय. स्वामी जेजूक म्हणटा, उजव्या हातान कितें तूं दिताय, दाव्या हाता कळना जावं. पळयात स्वामी जेजू क्रिस्ताची उतरां, उजव्या हातान तूं कितें करताय, दाव्या तुज्या हाता कळना जावं, असो अर्थ कितें. पूण आमच्या जिणेची साल कितें? कित्याक आमचो देव गुप्तीन जियेता आनी आमची हर एक चिंतना, हर एक शब्द, हर एक बरी करणी तो पळयता. एक कप शेळें उदक दिल्यारय ताचें इनाम तो दिल्ल्या शिवाय रावना. आनी ताच्या नांवान, ताच्या ओगळीके खातीर आमी बरें काम केलें जाल्यार खंडीत देव आमकां ताचें इनाम खंडीत जावन दितलो. दुसऱ्या सुवातेर स्वामी जेजू क्रिस्त म्हणटा, आमच्या समर्थीच्या जिणेंत आमी मागणें करता. मागणें चड गरजेचें. धर्माच्या सुरवेतावन खंय सगळ्यान धर्म आसा गी, समर्थ आसा गी, थंय मागणेंय आसा. पूण आमचे थंय एक पिशी गजाल कितें गे म्हळ्यार, ही समर्थीच्यो संगती म्हळ्यार मागणें, बऱ्यो करण्यो देवाच्या ओगळीकाये खातीर न्हय, थोडे आमच्या ओगळीकाये खातीर करता. आमी जर तर व्हडल्यान मागणें केलें जाल्यार देव चड आयकता म्हूण आमी चिंता. इतल्यान थोडे फावटी
जायतीं उतरां सांगलीं जाल्यार व्हडल्यान केलें जाल्यार जायते स्पिकर्स केले जाल्यार देव आमकां मागणें आयकता म्हणून चिंता आमी हें पिशें पडूं न्ही गे देव आमच्या काळजाचे अत्रेगी आयकता अशें आसना पूण आमी तशें कित्याक करता एक आमकां पावती गिन्यान ना समजून ना आमी अणभव त्या बरी बोब भाट मारता थोडे फावटी पांत्या परार थोडे बोब मारतना सुणी बोब मारतात तुमी पळयलां जावंक पुरो आमी थोडे फावटी चिंतचे व्हडल्यान बोब गेल्ल्या बरा देव चड आयकता म्हण ना तें सत न्हय कातोलीक धर्मान तें सत न्हय वय आमी सांगता मागणें म्हणटा आसतना आमी तो एक कोट आमी दाखयता कुटुंबाचे समेस सांगता मेळून तेर्स म्हणटा आसतना आमी एक कोटान जियेता म्हूण दाखयता पूण आमी मागणें करचें देवाचे उगडीके खातीर शिवाय दुसऱ्यांचें एटेन्शन आलोचन आमचे थंय पोरता सारकी करची न्हय तेन्ना आमी तशें करता आसतना बरें आसल्यार मागणें समेत निर्पोळ जाता तिसरें आयच्या वांजेलां स्वामी जेजू क्रिस्त सांगता न्हयच दान धर्म न्हयच मागणें थोडे फावटी आमी उपासी आमच्या होडविकाये खातीर आमच्या हंकारा खातीर आमी व्हड म्हूण दाखोवच्या खातीर आमी करता आनी करता मात्र न्हय आमी सांगता हांवें उपास केला हांव शुक्राराचे उपास करता आनी कितें करता म्हूण सांगता तर तूं उपास कोणा खातीर करताय तुजे उपास कसो करता जाल्यार तसल्या मनशाचें पोट खाली जाता आसतना ताचें काळीज हंकारान भरून येता देवाक तसलो उपास मानता गाय आमी उपास करचो कित्याक म्हळ्यार प्राजीस जावन उपास करचो कित्याक म्हळ्यार कालतेपणान जर तर कालतेपणान करचो उपादेस आपणाच्या होडविकाये खातीर हंकारा खातीर आमी करता त्या कालते उपासांत खंय तावन आमकां कालतेपण मेळटालें त्याच खातीर स्वामी जेजू क्रिस्त सांगता तूं उपास करतना तुजें तोंड बावोन हांव उपास करता म्हणून दुसऱ्यांक दाखोवंक तूं वचनाका उपास तो बरो पूण तूं जर तर तशें करताय तुजो प्रतिफळ तुका पावता इनाम ह्याच संवसारान मेळोवन जालें कित्याक देव लोक चिंता वो उपास करता वो मागणें करता वो दान दाम करता ताका एक जलो घालतात तें करता म्हणून ताचें तितलेंच इनाम जर तर तूं देवा खातीर उपास करताय तुज्या पातका खातीर उपास करताय प्राजिता खातीर उपास करताय दुसऱ्यांक तूं सांगनाका जर तर तुका पुरासन तशें भोगता वोस आनी तुजें तोंड दू उपास केलो म्हूण कोणाकच कळना जावन आनी स्वामी जेजू क्रिस्त सांगता माथ्याक जाल्यार इल्लें तेल घाल तेदा तूं उल्हासान तसो दिसतालय तर मोगाच्या भाव भयणीनो मुठव्यान सांगचें जाल्यार आमच्या जिणेक एक प्रभातपण आसा एक देवाचे होगोळसूची एक वांटो आसा आमी आमच्या मागण्या मारिफात सकामेता मारिफात सॅक्रिफिसा मारिफात इत्या असल्या संगतीने देवाची होडविकाय मांडटा देवा होगळीक दिता सांगत आस ती होगळीक आमच्या कार्यांनी दाखोवच्या खातीर आमचे थंय प्रभातपण आसा दान धर्मींचें उपास करचो दुसऱ्या सहाय करची स्वता साक्ष दिवचें हें दोनीय सांगता वचूंक जाय तेन्ना मात्र आमची धर्मीक जिणी संपूर्ण जाता शिवाय ह्यो सगल्यो संगती आमच्या हंकारा खातीर आमी करच्यो न्हय तेन्ना देव ते मानवानान जेजू क्रिस्तान जाल्यार आमच्या सुरंदान उपास करतना अरण्याक गेलो मागणें तो राती एक सुरज करतालो आनी आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता एलियास आनी एलिशा प्रॉफेट मागणें करूंक जॉर्दान न्हंय कुशीन गेले आनी एलियासान एलिशाक सांगलें तूं हांगा राव हांव जॉर्दान मुखार वेता म्हूण एलिशान राव कोणा तेन्ना गोडो आनी गोड्याच्यो गाडयो आयली आनी एलिशा प्रॉफेताक व्हरून गेली तेन्ना तसो एलिजेवस प्रॉफेत ताका पळयता बापा इस्रायलीच्या बापा उज्याची गाडी उड्याचे गोड्यागार पूण बोब मारतना इलियासाचें शॉल सकयल पडटा तो घेता
जॉर्दन न्हंयक मारता आनी जॉर्दनाचें उदक रावता. केन्ना आमी गुपीत तरान देवाक होगळीक दिता तसली होगळीक देवाक चड मानवता आनी ताचो प्रतिफळ बेसांव आनी आशिर्वादां जायते मापान आमकां समेस्ता मेळटा. ह्याच तरान जिवंक तुमकां आनी म्हाका सरस्वती देव फाव करूं दी म्हणून आमी मागया. आमेन.